मुजतवाड सोपिल्ल्यान पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम पुराय जावपाक अजून कळाव लागतलो। मे म्हयनो सोंपतकच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पावसाचो मोसम आसून लेगीत स्मार्ट सिटीचे काम चालूच दवरतले अशें सांगले। शारात हुंवार हो मुखेल हुस्को आसतना मुख्यमंत्र्यांक हे विशीं विचारले तेन्ना ताणें सांगले, भिवपाची गरज ना, हुंवार येवचो ना, आयकात ताका। There is chances of flooding? No, chances no. No, chances no. पूण मुख्यमंत्री विरोधाभासीय उलयतालो। हुंवार आयलो जाल्यार खंय समस्या कळपाक आनी सोडोवपाक आदार जातलो। शारांतल्यान उदक भायर वचपी वाटो एक तर खणून काडल्यात वा चिखलान आडयल्यात। देखून राजधानी शारात हुंवार येतलो काय ना ते फकत काळ आनी वेळच सांगतलो। वयल्यान पावसान जे फ्लडिंग म्हणटा पळय न्ही रे, ताका खंयच्यो ड्रेन जर ब्लॉक जाल्ल्यो आसत, आमी ओपन काम करता आसतना त्यो आमी ओपन करून डायरेक्टली कनेक्ट करपाक शकतले। मेन आतां 2 लेन ज्यो आसा पळय न्ही, वयल्यान सगळ्यो जर्याक ज्यो मेळटाल्यो त्यो 2 लेन फक्त शॉर्ट तांचो स्पॅन जो कनेक्ट करपाचो उरलेलो तो ऑलरेडी डब्ल्यूआरडीक इन्स्ट्रक्शन दिला, आमी शॉर्ट टेंडर काडून त्यो दोनूय ड्रेन ज्यो आसा त्यो कनेक्ट करतात। ती पावसान खंय दिवसांनी काम चालू आसल्या कारणान इन केस आमकां खंयसर जर फ्लडिंग दिसलें, ड्रेन कनेक्टेड नासत जाल्यार आमकां ते कनेक्ट करपा खातीर टायम टू टायम तेन्ना ताचे सगळे लेबर मशिनरीज सायटीचेर असल्या कारणान वयल्यान आमकां बरें पडटलें, आमी कनेक्ट करपाक शकतले। So it is possible to do the work in the rain? So it is तुम्ही- possible to do the work in rain? हय पॉसिबल आसा, कारण शेवटी कशें आमकां कॉन्क्रीटूच रोड करपाक जाय। कॉन्क्रीट रोड करपा खातीर पावसान कांयच फरक पडना आनी आफ्टर ऑल जी सिवर लायन घालपाक जाय पळय न्ही ती तो पर्यंत आमी घालून कंप्लीट करतले आनी बाकीचे जे काम सुरू आहा कॉन्क्रीट रोडाचे बाकीचे सायडीचे ड्रेन हे करप ते आमी काम चालू दवरूं शकतले। सर तुम्ही म्हणलेले की 3 शिफ्टींनी हे काम जातले म्हणून, पण आयज पळयत जाल्यार तुम्ही येवपाचे पयलीं हे सगळे यंत्रणा सगळे आयज सायडीर दिश्टी पडटा। ते ट्रक जावं या तुका हांवें परत सांगलें, म्हणजे सगळे जे मशिनरीज हांगासर जे सायटी वयल्यान शिफ्ट केली ते ताका आफ्टर ऑल मशिनरी सगळी परत हाडपा जाय, लेबर सगळे हाडपा जाय। आयज सकाळच्यानूच सगळे पूर्ण मशिनरीज परत आफोवन घेतल्या, लेबर हाडून घेतल्या। आयच्यान काम फुल फ्लेज सुरू जाला, बाकीचे जे सायटीचेर आहा पळय न्ही काम आयच्यान सुरवात जाता। स्मार्ट सिटी विशीं उलयतना IAS संजीत रॉड्रिगीसान कसलीच मुजत दिवपाचे टाळले। I will not tell you any deadline. I will show you that the work is going to be done. What is the point of just giving deadlines upon deadlines upon deadlines? We are working on a full-fledged method, and we will get this going. Give us some time. आता मेरेन थंयचे थळावे आनी प्रवाशांची पर्वा करिनासतना कंत्राटदार काम करतात अशें दिसून आयले। निरीक्षण आनी देखरेखीच्या स्वरूपाविशीं जायत्या जाणांनी प्रश्नचिन्ह उबे केला। जाल्यार इमॅजिन स्मार्ट सिटी लिमिटेडाचो CEO आनी MD IAS संजीत रॉड्रिग्स सरकाराची परिस्थितीचेर पकड आसा काय ना ते सांगपाक सोदता। आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी के काम के ऊपर गवर्नमेंट का होल्ड नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। होल्ड नहीं है, होल्ड है, वो बात नहीं है। आगे जाने का जो सवाल है, कैसा जाएगा, कौन सा प्लान पे जाएगा, कौन सा डेडलाइन पे जाएगा, कौन सी स्पीड पे जाएगा, वही सवाल है। वो प्लानिंग के ऊपर है, हम प्लान कर रहे हैं। लेबर जो आ रहा है वो हिसाब से शिफ्ट बढ़ते ही जा रहा है। बट जैसे ही CM का विजिट है वैसे ही सब अथॉरिटी है, सब मशीनरी से अभी काम पे लगे हुए, क्या कहना चाहते हो? नहीं, कोई भी अथॉरिटी आने दो, लेबर नहीं है तो कैसा काम चलेगा? कोई अथॉरिटी आने दो। मैं भी आ रहा हूँ, मैं एक भी लेबर नहीं है इसलिए नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो विजिटिंग द साइट। इट गिव्स यू एन इंसाइट ऑफ हाउ टू डू दिस वर्क, हाउ टू गो अहेड विद दिस वर्क। इट डजंट मैटर if there is no labor and no work is happening, it doesn't matter. We are also planning how to do this ahead. So if you want to start an engine, it takes some time. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, सुभाशिश गोवेकार आनी निखिल जल्मी।